रामदेव बाबान गोंयांत कमर्शियल पावड्यार गोसंवर्धनाचो प्लॅन केला। शेनवारा राती तो मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मेळ्ळो। पतंजली ब्रँड गोंयांत प्रमोट करपाक सध्या रामदेव बाबा गोंयांत आयला म्हूण सुत्रां सांगतात। गोसेवे बरोबर योग सेवेकूय तितलेंच महत्व म्हूण तो प्रुडंटाकडेन उलयलो। मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले कडेन प्रुडंटान ताका गाठलो। पर्रीकाराचेर खंय ताचो पयलीं सावन मोग। गोवा में अपना योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का बहुत बड़ा सेवा का कार्य चलता है। उसके लिए हमने यहाँ सब संगठन का मीटिंग लिया और पर्रिकर साहब के साथ हमारा पुराना प्रेम है और साथ में हमने यहाँ गौ सेवा को लेकर के और योग सेवा को लेकर के पर्रिकर जी के मन में भी बहुत बड़ा संकल्प है। हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि योग की सेवा का कार्य और ज़्यादा यहाँ मूर्त रूप ले और गौ सेवा को भी एक बड़ा व्यवहारिक स्वरूप हम यहाँ पर दे पाएँ। वाळपय वेळूस दोडकी वाड्यार अजूनय सारको रस्तो आनी स्ट्रीट लायट ना। रस्तो आनी स्ट्रीट लायट नाशिल्लो खडये हो गोंयच्या म्युनिसिपालिटी वाठारांतलो एकमेव वाडो। म्युनिसिपालिटी आनी आमदाराच्याय कानार घालें। पालत्या कोळशार उदक। वाड्यार 15 घरां। ह्या म्युनिसिपालिटी एरियांतल्या गांवांक जॉब न्ही, डांबरी रस्तो आनी स्ट्रीट लायट जाय। खासा रिपोर्ट। रस्तो लायट नाशिल्ल्यान बायलां भुरग्यांक राती वितीची भोंवंक कसलीच सेफ्टी ना। वाळपय म्युनिसिपालिटी कडेन विशय वेलो, थंय कोणूच कानामनार घेना। ह्या रानांतल्यान आमी येता वता, मेन म्हटल्यार चली भुरगे, आनी आतां गोंयांत ह्या दिसांनी कितें जाता कितें ना तर सगळ्यांक खबरूच आसा। सो जे आमचे आमदार आसा, जे कोण वॉर्ड आसा, तेंच्यांनी मातशें पळोवन मातशें लक्ष दिवचें इतलेंच मागता हांव सगळ्यांक लागीं। इतलेंच आनी कांय ना, मातशें पळोवपाचें लायटीचें आनी रस्त्याचें। आनी खूब कडेन एप्लाय केलें, ट्राय केलें, म्युनिसिपालिटी मामलेदार सगळें केलें, बट कोण फुडाकार घेवन येयना, फुडें पळोवपाक येयना, ना कशें कितें चलता कोण पळयना। मेन रस्त्या वयल्यान दोडकी वाड्यार वतले जाल्यार पायपीट करीत वचपाची। मदीं दुरीक इस्कॉलांत वतल्या भुरग्यांनी झाडां झुडपांतल्यान वाट काडून दुर्गा वयल्यान वाट काडीत वचपाचें। आनी आमकां स्कुलाक वयताना खूब प्रॉब्लेम जाता। पावस येयलो जाल्यार दुर्गा वचून स्लीप जालो बी जाल्यार पडोंक जाता आनी बॅग खूब जड आसता, ते व्हरोंकय जायना आनी कराड खूब वाडला वाटेर आनी खड्ड्यासून कोणय येवंक गावता, पांया पोंदा कोणय आसूं शकता। हेजो प्रॉब्लेम आहा आनी म्हणून आमकां रोड जाय आनी रोडाचे लायटी जाय। 1 किलोमीटर आसा शाळा, ती शाळा हरशी पयस ना, लागीं आसा म्हटल्यार मेन तो वचपाची वाटूच सारकी ना न्हू। कसलीच गाडी येयना, ना सायकल येना भुरग्यांक, हेका लागून खूबच प्रॉब्लेम जाता भुरग्यांक लागून। म्युनिसिपालिटीक सांगला आमी, म्हणजे जाता खूब फावटी चालूच आसा, म्हटल्यार खूब लोकांचे असे केसी गेल्या रस्त्याक लागून, म्हटल्यार जाता जाता अशें सांगता, पण अजून काय जायना। गांवांत वचपाक रस्तो ना, लोकांच्या गेटींतल्यान यो वच करपाचें। रस्तो ना म्हूण भायलो लोक कोण येवंक सोदिना। आमकां बारीकशी वाडा आतां दुसऱ्याचे हितूरसून येवचें पडटा, दुसऱ्याचे जाग्यासून, दुसऱ्याचे जमनीसून येवचें पडटा आनी आमकां उपायच ना न्हू, तेंचे उलोवन घेवचें पडटात न्हू, तेंचे सदां थंयसून येता म्हणटकूच। म्हणजे तुम्ही सारखे फेस करतात प्रॉब्लेम? हय, आमी रस्तोच ना। लायटी तुमच्या हांगा आसा? लायटी बी आनी रस्तो लोक येवचो जाल्यार आमची कोडेकशी घरां म्हणटा, आमचे लोक येयना, कसले काही आय। जीव सारको आसल्यार नोकरी आनी काम धंदो। दोडकी वाड्याक रस्तो आनी स्ट्रीट लायट पयली। पूण तो आयज ना फाल्यां म्हणटा, येयल्ले फावट अशें सांगता, आमकां आशेन थेता आनी आतां बघशिल्यार रस्तो ना काय ना। सो तुमची मागणी आसा की रस्तो जाय? आमकां रस्तोच जाय न्हू, आमी रस्त्या खातीर लायट ना। व्हडली कुकमाक भुरगीं येयलीं जाल्यार लोक येयलो जाल्यार सगळो आपडटा धपाडटा, कोपरां फुटोवन येता घरा कडेन। म्हटल्यार आमी येयल्ल्या दिसा आमी रस्त्याकच सोंसापता। आनी लायट जाय? आनी लायटी आमकां आनी काय ना हें न्हू, बाबाका कामां दितलो, आयज ना फाल्यां दितलो, पूण हें सद्या तरी आमकां जाय न्हू। वेव सब हेल्थ सेंटर आसा, पूण थंय वतले जाल्यार दोडके वाडेकारांक रस्तो ना। कोणी दुयेंत पडून क्रिटिकल जालो जाल्यार हेल्थ सेंटरांत पावता म्हणसर जीव सोडपाचो। आमी आतां फाल्यां सकाळ बरी काय नसली जाल्यार आमकां फाटकळेन मारून व्हरची पडटा। आमकां रस्त्याचो खूब प्रॉब्लेम जाता अशी, आनी तेका लागून आमी आतां काय करपाचें? रस्तो तर जायना, रस्त्याची एप्लिकेशनां कितकीशी पावयली जाल्यार रस्तो कोणच चवकशी घेयना ह्या रस्त्याची। भुरगीं बरी नासलीं जाल्यार हातीन धरून रस्त्यार व्हरची पडटा आनी आतां आमकां त्रास जाता, भुरगीं आमकां इटयता। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। मडगांव आखे जंक्शनाचें काम सोंपून सोंपना। सर्कल धड बांदूनय घेनात, ना लायटी घालिना। रस्त्याच्या मदीं सगळे कडेन बुट्ट वाडला। नगरपालिकेक सांगून थकले,
कोणूच कानामनार घेना म्हण आकेकार पालिका आणि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराच्या नावान बोवाळ मारतात. काम बेगीन सुरू करिना जाल्यार खंय तांचे बरे वायट एक्शनीक सरकार जबाबदार. तेन्ना आतां हें सर्कल जर पळयशी हांव पळयतां प्रत्येक पावसाक सगळो रस्त्याक फोंड आमगेलो रावणफोंड जंक्शन ते पावर जंक्शन सगळे रस्ता फोंड पडलेले आसा आनी प्रत्येक पावसाक कितें जाता रस्त्याक फोंड पडटा हितून गोबर घातला काय दामोर घातलो तो आमकां खबर ना. दुसरें ही लायट पेटना तें जालें. म्युनिसिपालिटी जर काय पडलेलें ना ती झाडां वाडलेलीं आहा थंयच्यान गाडयो येत त्यो कळना थंयच्यान गाडयो येत त्यो कळना. आनी मेन प्रॉब्लेम कितें जाला आतां ह्याच सायडीन सगळे फातर भितर आहा ते आतां खंयच्या खंय पडलेले आसा आनी खंयच्यानी गाडयो भितरल्यान सरता. आनी दुसरें कितें आसा स्कुला टायमाचेर हांगासर इतले ब्लॉक जाता. हांव कितें म्हणटा ते पुलीस तुमी हांगा फुडें हाडून दवरा मरे नाका ते तुमी हाडून पुलीस दवरता आनी ते खारेबानार बिणार पुलीस दवरतात. थंय 5-5 6 पुलीस हांगा एक पुलीस नासता हांगासर. तो मनीस क्लार्काची लायकी ना ताका कलेक्टरांची ऑफिसर करता. मेन प्रॉब्लेम तो जाल्लो आसा कळ्ळें. पूण आमकां अशें दिसता की कायदो हातीन घेवपा जाय आनी आमकां टायम येयला कायदो हातीन घेवचो पडटलो कित्याक आतां आमचें पाशेत पेडे जाल्लें आसा कळ्ळें. कित्याक काँग्रेस गव्हर्मेंट बरो म्हणून BJP हाडलो. BJP म्हणटा तो काँग्रेसाक पाश्ट जाला. आनी दुसरें कितें जालां एका आतां कितें जालां CMA पूल बांदपा जाय तो दिल्ली वचोन भीक मागता आनी जी पळय भीक कमी पडटा ती वचोन हांगा ट्राफिकाक आनी RTO रस्त्यार उबे करता लोकां कडेन कडेन करपाक. आनी तुमी आतां म्हणटा हेल्मेट घाला बेल्ट घाला मोबायलाचेर उलयला तुमी फायन दिता जाल्यार तुमचे रस्ते सारके खंय ते दाखय आमकां. एक सरकार सारकें ना आनी एका व्हडले पूल बांदपा जाय. फाल्यां जर कोणी हांगा कितें मेलो बिलो भुरगो जाल्यार हांव डायरेक्ट सांगतलो तुमी वता आनी म्युनिसिपालिटी फोडा आनी कलेक्टरा वचून पेटया म्हणून डायरेक्ट. कित्याक हेका कलेक्टर जबाबदार आसा. कलेक्टरान रिमायंडर नोटीस धाडपा आशिल्ली म्युनिसिपालिटी ते अजून पर्यंत धाडूं ना. आतां तो कलेक्टर ते आसा काय घरा पडला म्हणून हांव नको रिटायर जालो म्हणून. अशें आनी हांगासर भयंकर सगळे रोड हांगासर हें जाल्ले आसा सगळे पॅचीस मारिल्ले आसा. आनी त्या ब्रिजार जेन्ना पळय पॅचीस मारता न्ही 1 म्हयन्यान पॅचीस गेले अशें जाता. अशें भरपूर पॅचीस तेंच्यानी खूब फावटी मारिल्ले आसा अशें जाता. हांव म्हणटा बेगीन तुमी तें मातशें परमनंटली तुमी कितें तरी हें उपाय करपा जाय थंयसर. कित्याक ऑटोमिक्स जर पॅचीस मारले न्ही ते लोकडें वता अशें जाता. की हांव म्हणटा ते बेतो घालून कितें तरी तुमी ते उपाय करपा जाय. कित्याक आमकां आमगेली फॅमिली आसा तांकां भयंकर येवपा वचपाक भयंकर त्रास जाता. आनी झाडां सगळीं हांगा वाडल्या आनी ते तेवटेन ट्रकूय हाडून पार्किंग करता. तांकां कितें पार्किंगाचें कितें आहा तें कांय खबर ना हांगा अजून. आनी तेजेर हांगा कांय कोण हें करना अजून कसलीच एक्शन घेयना. एक्सिडेंट जाता हिंगा. एक्सिडेंट हांगा बारीक बारीक खूब एक्सिडेंट डेली एक्सिडेंट आसता. जायते एक्सिडेंट डेली आसता. बारीक बारीक खूब एक्सिडेंट जाता. गाडी हेजेर चडयता सर्कल जावना बदल्यान काडटा गाडयो खंयच्यान ते सायडीन येता. कांयच हांगा सारकें म्हणटा तें कांयच येना तशें. आतां हेजेर गव्हर्मेंटान कितें रिएक्शन घेवची बेगीन. घेऊया एक ब्रेक.